चाकोला नासा के दे सोले नाका येशू आमच्या सोम्या सोडय आमका पाक्यांतया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सौम्या देव बरो दीस दिवन मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी आज आमचे सोवें ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक जावन बाप आयवन सिक्वेरा संगी आसा. हे याजक गोंयांतल्या म्हापसा म्हणल्या गांवांत तरबेती घरांत आपलो वावर दिवन आसा. तांच्या वावराक तशेंच तांच्या फुडल्या जिविताक देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर देव वतून दी म्हूण मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर हांव योग्य न्ही, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हजो साकोर बाचावी जातलो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू केवळ जुदेवांच्या सडवण्या खातीर आयिल्लो मात्र न्ही, बदलाक सगळ्या संवसाराच्या सडवण्या खातीर आयिल्लो. देखून आमी केवळ बायल्यान क्रिस्ती जावन जियेल्यार पावना, बदल्याक मोगान आनी भावार्थान जेजूचो पाटलावदारी जावन जियेचे. आनी हें उतर जेजूचो पाटला जावन जियेल्ले दोग कार्मेलीत भाव डेनिस आनी रेडम्टरीस सगळ्या संवसाराक देवाचें उतर प्रसारूंक ते भायर सरले. आनी भारतांतय तांणी प्रसार करून मुखल्या मिसांव मुंदारसूंक येताना मार्तीर मेले. आनी आमच्या भावार्था बरी आमी आमचो भावार्थ दवरून जेजूक मोगान स्विकार करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. मोगळ भाव भयणीनो, आदवेंताच्या काळार आमी आसतना क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भावार्थान पत्रेगून आसा. आमचो भावार्थ, आमची पातयणी आमी क्रिस्ताक आमचे संगी आमचे खातीर एक जावंक आमकां आपोवणें दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचो भावार्थ सोम्यातय आमी उक्त्यान पासारया. तशेंच सर आमची पथकां आमचें उणेंपण आमी आतां वळखून घेवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजरम्यां सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटाचेर आनी बरें सारून हांवें सारकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकार मरये सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीरच्या स्वर्गस्थ लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सरपदवेदार आनी काकुळदार देवा, तुजी दया आमी कलतेपणी मागता.
बागेवन डेनिस एंड रिडेम्पटर्स बागेवन रक्षणाच्या उतरान आक्रिस्ती लोकांक तुवें तुज्या एकल्याच पुताची ओळख मेळशी केली. तांचे विणवणेन त्या लोकांक बावरतान थीर कर म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इजायान देखिल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडटलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटाल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगोर करतली आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचे ना आनी ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोवया. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दरवाट्याचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. हालेलुया 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 हालेलुया. दळबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवण लाबोवन दी. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. उपरांत जेजू कफरनावान भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती करन म्हणालो, सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यारय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजब जालो आनी ताचो पाटलाव करनेतेल्यांक तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, येदो व्हडो भावार्थ इस्रायलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता,
उदेंती आनी अस्तमते तावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा इसाका आनी जाकोबा सांगाता सर्गींच्या रासांत जेवणाक बसतले. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. बफन आणि बहिणीनो, आमच्या गमनाक आमी जायते पोटी हाडलां जावंक पुरो एकलो अनुभव हाडथी या अन्य धर्माचो क्रिस्ताक वळखणांतलो जेन्ना क्रिस्ता विशयान समजून घेता, या क्रिस्ताचो अनुभव ताका जाता, क्रिस्ताक वळखता, ताच्या जिवितान विशेष बदलावन आमी पळोवंक शकता. आनी जायते दाखले आमी पळयल्यात, साक्ष दितात जिवितान कितें बरें जालां. इतलेंच न्हय, त्या घडयेंत न्हू नवें जिवीत जियेवन हर एकल्या कडेन जेजू विशांत उलोवंक ते शकतात. आनी आमकां हें पळोवन विस्मीत जाला जावंक पुरो, कित्याक तांच्याच घडयेंत अशें घडटा. दीस रात आमी मागता, हर एक पटी मिसाक वेता, या आराधनाक वेता, साक्रामेंत घेता, तरी मागिल्लें कित्याक मेळना. कितें तांच्या जिवितान अजपां घडटा ती आमच्या जिवितान कित्याक घडनात. जल्मातावन क्रिस्तांव जावनी आनी विस्मीत आमकां जालां जावंक पुरो तांकां पळोवन. अशें सांगीत की बाबा आनी भयणी, क्रिस्ती बावार्थांत जल्माल्लीं आमी जेजू विशांत समजून घेतल्या, जेजू विशांत जाणा जाल्या, जेजू विशांत कितें सांगता तें आयकलां, पूण अनुभव केला गाय. अनुभव केला जाल्यार सवयेक पडला गाय. आनी हे सवयेक पडले वरवीं भावार्थ म्हणलो तो आमच्या जिवितान द्रुता जावंक ना, कार्याघात जावंक ना जावंक पुरो. आनी आमी विस्मीतच जावन बसता, तशेंच उरता. त्या देखून जाकोब आपल्या पत्रांत बरयता 2 अध्यायांत, भावार्था सवें बऱ्यो करण्यो आसा जय, त्यो ना जाल्यार खंडिसान तो भावार्थ जीवनातलो जाता. दुसऱ्यान, जशें श्वास नासतना मनशाक जीव ना, या कुडीक जीव ना, तशेंच भावार्थांत करण्यो ना जाल्यार त्या भावार्थाकी मोल ना. करण्या विनय भावार्थ कांयच उपकाराक पडना. आमी नियाळूंक जाय बाबा आनी भयणी, आमचो भावार्थ कसलो. एक मीस आमी भेटयता, सगळीं सांगात मेळून कुटुंबा भाशेन हांगासर मीस भेटयता. ह्या मिसा वरवीं क्रिस्ता लागीं खंय मनी एक मेट हांव लागीं पावलो गाय. ह्या म्हज्या संबंदांत खंय मनी बरेंपण जालें गाय ना, तर तुवें आनी हांवें हें अर्दें वर सकाळींचें सॅक्रिफीस करचें बाबा आनी भयणी फायद्याक पडात गाय. आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एक फॉरेनर, तो पेगन, कितें म्हळ्यार भावार्थी लोकां खातीर तो फॉरेनर. शतपती तो जावन नासलो, ताच्या पांयांतळा जायते जण आसले, सैनीक आसले, रोमन आर्मी ऑफिसर तो जावन आसलो, अधिकार आसलो, मानाचो व्यक्ती तो जावन आसलो, तरी जेजू लागीं तो येता ताचे खातीर न्हय, ताच्या सेवका खातीर. आनी तो म्हणटा, सायबा म्हज्या सेवकाक आर मारल्या. आनी तो कठीण वळवळता. पळया, एका सेवकाचे वळवळे ह्या शतपतीक पळोवंक जायना, सकाळांत हें पळोवंक मेळना. कित्याक खरी एक पटी धनी आशेता सेवकान सेवा करी जाय, न्हय धनयान. हांगासर धनी जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, म्हजो सेवा कठीण वळवळून आसा, बिरमोत पावता. पळया, जेजू ताचें सेंटेन्स आखेर जाल्लें आनी कितें विचारचे पयलें तो सांगता, हांवें येवन गूण करीत जाय. हांवें ताणी ताका गूण करता. चिंतून पळया बाबा आनी भयणी, जेजू कित्याक हें घडयेन हें ऑफर ताका दिता. कांयच दुसरें उलोवंक थंय ना, पूण जेजू म्हणटा हांवें ताणी ताका गूण करता.
कितें समज येता बाबा आनी भयणी बरें करूंक गूण करूंक नितळ करूंक बऱ्या वाटेक हाडूंक जेजू केन्नाच तयार कोणी तो जावन दी पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार एक सवाल तो विचारता भावार्थ आसा काय आमी पळोवंक गेल्यार 38 वर्सां तावन त्या तळयाच्या देगेन आसलो त्या पिडेस्ताक जेजू म्हणटा हांवें कितें करीत जाय तुका बरो जावंक जाय दुसऱ्यान त्या कुर्ड्याक दीस नासलेल्याक जेजू म्हणटा हांवें कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय तिसऱ्यान आज आमी पळयता हांवें बरें करीत जाय आनी पिशें सवाल म्हूण आमकां भोगता जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार खरी एक लॉयल आतां जेशीन बरो जाय जायच म्हूण देखून तो बॉबमान सांगता म्हाका बरो जावंक जाय तरी जेजू म्हणटा पूण पळया सवाल एकतल्याक जाल्यार जापी वेगवेगळ्यो असतात 38 वर्सां थंयसर आसलो म्हणटा आनी एकल्याक ब्लेम करता ताची जबाबदारी आनी एकल्याचेर घालता आनी म्हणटा कोणूच म्हाका त्या तळ्याक लुटून घालिना तूं म्हणी म्हाका गूण कर म्हणटा दुसरो म्हणटा कुड्दो म्हणटा वय सायबा म्हाका पळोवंक जाय म्हणलो एक आशा उपजोवन तो दाखयता आनी म्हणटा हांवें पळोवंक जाय आज आमी पळयता विशेष ताची जाप तो म्हणटा तुवें येजय म्हणना शब्द पुरो तुवें एक शब्द सांगल्यार पुरो उलयल्यार पुरो थंय आसलो तो म्हजो साकर गूण जातलो पळया तो भावार्थ ताचो विशेष भावार्थ म्हूण जेजूच उद्गारता बाबा आनी भयणी सवाल इतलें सामका इतलें सकड आमी क्रिस्ती जिवीत जियेव न्हू भावार्थ आमचो जिवाळा सागी या ना तर जेजूच्या जल्माक आमी तयारी करता आसतना एकच सापोवने जशें मोबायल आमचें ओपन करता आसतना हँग जाता जाल्यार फोटो काडूंक सारक्यो जायना जाल्यार मेसेज टायप करूंक स्लो जाता जाल्यार शॉपाक गेल्ले तक्षण तो म्हणटा रिसेट मालपोडये आपुजी सारीची रिसेट मालपोड रिस्टार्ट मारतना आपुजी म्हणटा आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत नवो आमी काळ प्रारंभ केला रिसेट करूंक जाय जिवितांत नियाळ करूंक जाय खंयसर हांव स्लो जालां भावार्थांत खंयसर हांव संबंदांत उणो जालां त्या देखून केवल न्हिदोन उठल्यार रिस्टार्ट केल्ले बरें जाता पूण रिसेट करूंक प्रयत्न करया खंडीत जाव न्हू जशें अनुभव वाडटा तें ह्या क्रिस्ताक नव्यान वळखल्या थंय विस्मितां घडटात तींच विस्मितां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती घडटली पातयेया देवाचेर बरवशया आमेन. घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणा सोगतो बापा स्वीकार तू करे बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभदेणी सर्गिता उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभदेणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या सर्गींच्या बापा तुज्या एकल्यास पुतान रक्त साक्षांक नैस उतरान बागार देख दिवन कश्टा दग्धामध्ये थीर रावंक शिकयलें. डेनिस आनी रिदेमतस तुज्या रक्त साक्षांचें मरण संभ्रमन जेजूच्या मरणाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी हें मरण आमचे जिणेंत पावते परी परगटूंक आमकां करपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतेय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो रिडम्पटस आनी डायनेशियस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट कर आनी अशें आमी अस्वस्थकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे बोळ संपूर्णेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूता संगती आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा ओरोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सोगोट परगटुया तुझ्या कुसाई पुनर्जीवन मोडावर तुवे आमकां सरयलाय सोमिया संसाराच्या सडवणारा आमची सडवण बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवली बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणींची तूं काकुळट कर तांकां दिश्रगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मर्या देवाचे माये सांगाती भगिवन तुझे ते सोपती भगिवन धर्मदूता भगिवन डेनिस आनी रिडम्पटस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून दरेची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव तुझें नाव पवित्र पवित्र जावं. तुझे राज समता येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुलेला बक्षिता तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त कांय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशन अतिरेक्तिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मोग सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ओसोन आसा देवाची शेळी. जंय बावर्त आसा जंय पातयणी आसा तांचे मदें सदां काल बिडार करता तो जेजू. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत तुका आवाज देता जीवित मोचे समर्पिता. तुम जीवित दिवसो जीवितांचे तू नंदन करसो सस्निक सुका वरून पावसो सस्निक सुका पावसो. सोम्या तुका सेवक द्रेता
विचार हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान तुवें आमकां दोशी केली. डेनिस आनी रिदमतस ह्या भगवंताचे देखी प्रमाणे तुज्या पुताचो प्रितीमोग आनी कश्ट मरण आमच्या काळजांनी कणसून आमच्या दिसपडते जिणेंत आमी दाखोवंक आनी सर्गींची शांती आमी निरंतरी भोगूंक फावो हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. आनी सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गुणाचे वाटेन सोम्याका सर कृपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वाग शेळें काळीज हे मोगान तुझ्या पेट कश्टांत आसतना दामोचो वादार पण म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज न्ही मोगान तुज्या पेट मोगाल पुत्रा सोय अवकाळी आशिर्वाद देव आमकां. भगेन गुरुसाचे करवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.